सो ये गुरुवंदन को स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताक स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आयचे भागवत प्रभुपाद लिलामृत क्लासाक सगळ्यांक स्वागत. सो म्हाका एक हे अवकाश दिलेला भावपुराण कोंकणी सकट सदस्याक गेले हृदयपूर्वक धन्यवाद आनी नमस्कार. तुमगे बिझी स्केड्यूलान तू या ऐकूच खातीर सर्वले सकट वैष्णव वैष्णवीक गेले अनंत अनंत वंदने आणि अंतनाथ धन्यवाद. हरे कृष्णा. सो स्फूर्ती माताजीनं उडगास दवन पुरा सगळं पॉइंट्स भरून घेतला. सिम्पली वंडरफुल. सो सकट सिम्पली वंडरफुल लाईफ लीड कशी करचे म्हणून प्रभुपादन शिकयला. सिम्पली वंडरफुल काय ना. वंडरफुल जप करचे, वंडरफुल प्रसाद भोग करचे, प्रसाद खावचे, सिम्पली वंडरफुल कीर्तन करचे. बस लाईफ बिकम सिम्पली वंडरफुल प्रभुपादान सांगेल. सो ते लास्ट हांव सांगेल सिम्पली वंडरफुल कशी जाता म्हणून. मागीर एक ड्रामा करताची. ड्रामा ड्रामा करचे कसं ड्रामा तेंची एक चम्मारा म्हळ्यार एक शू मेकर तो तागेल एक वेस घालता आनी एकलो नारायणाल वेस घालून न्हिदता. ताका प्रभुपाद एद्राक नारायणाल वेस या करूक एक्ट करूक मस्त भंय जाता. प्रभुपाद गुरू मिगेल कसं चूक जाता की अशी म्हणून. तेन्ना नारद मुनील एक वेस घालून येता. नारद मुनील वेस घालून सकडाक हाका ते हाका शू मेकराक पुरा जनाक नमस्कार करता. तेन्ना ते ಕೆಲವು ಜನ आशिल्लीं हें कसं नारद मुनीन हक्क चम्माराक शू मेकराक कशी नमस्कार घालचे म्हणून तेन्ना सांगता प्रभुपाद ना ना ते करेक्ट तशी. कोणेय जो वैष्णव खंयचे जाती जाल्यार येडना तो वैष्णव जाल्यार तांकां नमस्कार करपाचीच म्हणून प्रभुपाद सांगता म्हणून हांव तितले फुडली सेशनान तू सांगिल्लें. सो आज ही आमी कसं म्हणून पळया. प्रभुपाद गेन्स विले थंय एक युनिवर्सिटीन तू पुरा स्टुडंट्साक मीट करूक वता आनी विंगड पुरा गेस्ट आसताची. मागीर एक वंडरफुल इंटरव्यू दूरदर्शनाचे प्रभुपादाले उट्टू जाता. प्रभुपाद लेखता तो दूरदर्शनाची इंटरव्यू घेतल मनीस खाली इंटरव्यू न्ही. तो एक कृष्णाल कृप तो घेवच्याक आयिल मनीस म्हूण लेखता प्रभुपाद. प्रभुपाद खाली इंटरव्यू करतल न्ही तो मी कृष्णाल कृप घेवच्या आयिलो म्हणून प्रभुपाद लेखता. मागीर गेन्सविले थंय एक 5 जन शिश्यांक प्रभुपाद दीक्ष दिता. ते केन्ना मध्यरात्री प्रभुपाद टाइम ना. प्रभुपाद लायफान फाल्यां करता आनी घडी करता मागीर करता म्हळ्यार नांची ना. मध्यरात्री दीक्ष दिक प्रभुपाद म्हळ्यार प्रभुपादाले एक ड्युटी फुल ड्युटी टवर्स तागेले कितले ह्या आसता म्हळ्यार तूं कळता. ग्यारीग म्हळ्यार ताका धर्मदास म्हूण नांव दिता. जोसेफ म्हळ्यार भागवत दास म्हणटा दिसता. देव म्हळ्यार अमरेंद्र दिसता. श्याम म्हळ्यार सुरत अशी नांव दिता. मागीर नेक्स्ट साधारण पुडी पुरा सकड आशिल्ले कसं म्हळ्यार समुद्र कोणी समुद्र दांटून एक स्वामी जो गुरून समुद्र दांटून वचन ते समुद्र दांटून तरी गेल्यार तागेलो तो धर्मभ्रश्ट जाता
अशें म्हणसलें. मागीर प्रभुपाद तें सकट केअर करना. प्रभुपादाल मेन एम कसले, जगत त्या प्रति एक हಳ್ಳಿ हಳ್ಳಿ जन कृष्णाल नाव ऐकू का, ते प्रचार करू का. चैतन्य महाप्रभुले अपेक्षा तीच आशिल्ली. नगरादि सर्व गाम सर्व होई मोरा नाम म्हणून. तशी कृष्णाल नाम सकड करून प्रचार करता म्हण आशिल्ले. ते प्रभुपाद ते सकड केअर करना. जगद्गुरु म्हळ्यार कशी, एक नारद जगद्गुरु नारद मुनी म्हणजे कृष्ण प्रज्ञे प्रचार करतले असता म्हणून प्रभुपादाल ते एक ध्येय आशिल्लें. नेक्स्ट प्रभुपाद लंडन तो वता ऑगस्ट 1971. प्रभुपादाले आरोग्य वायट जाता. मागीर प्रभुपाद पूर्व आफ्रिकाचे मोंबासाक श्री आर बी पांड्या तो सांगता तूं हांग यो पूर्व आफ्रिकाक, थंय वत आनी आसा तुगे हेल्थ समजता म्हणून सांगता. तितले आदी पॉयंट पळया आमी. तो प्रभुपाद ते जॅक्सन विल्ला एअरपोर्टा एअरपोर्टार तो प्लेन हें करता चढता चोवणू येवन जातरी थंय रेस्ट रुमान तूं वता आसतना एकली व्हील चॅरारी एक भाज मातशी भारी कश्टान प्रभुपादाल पाययारी धड्डनी पडता. धड्डन पडू रोणू रोण प्रभुपादालक मागता, हांव कॅन्सरान मरता आस, म्हाका वांचय प्रभुपाद, म्हाका वांचे म्हणून मागता. एक्चुअली ती अटलांटान तूं एक तिगेल पूत भक्त जावन सेव करता आशिल्लो, डिवोटी जावन. तशी ती प्रभुपादाले पाययार पूण रडता, म्हाका वांचे, हांव कॅन्सरान मरता आस, वांचे म्हणून. प्रभुपाद तिक बागून तिगेला माथ्यारी हात दोन सांगता, समाधान करता. सकड समजाता म्हणून सांगून तिका समाधान करता. तशी प्रभुपाद एअरपोर्ट दुखून वता आस, वता आसतना कितले गंभीर जावन के रोजा माळ के मॅग्नोलिया फुलाचे माळ आनी घालून अशी चमकून होता. राज टीवी के प्रभुपादाल चमकून होता, मात्र स्ट्रेट जावन चमकून वतना अशी की तागेल कनक प्रभे म्हळ्यार एक भांगराचे पळप म्हणटा आपले भांगरा म्हणके प्रभुपाद जग दिसतशे के प्रभुपाद. तशी आता तुम्ही हीची नमुनो आता मोदीक पळयत, मोदी पळयला पुरो इटालियन ती प्रायम मिनिस्टर समीट मोदीक पाया नमस्कार घालता. तुम्ही पळयाच म्हळ्यार एक आमगेले पर्सनालिटीची जनाक तशी करची प्रेरण करता. आमगेल बिहेवियर, आमगेल उल्लोचे, आमगेल जीवन, आमगेले कसं सेल्फलेस जीवन हे सकड ताजी प्रेरणे जनाक कळताची सांगता म्हणून ना. तशी आम्ही आज हे मोदील नमून पळयता प्रभुपाद तशी आशिल्लो. मोदील पशी प्रभुपाद ग्रेट प्रभुपाद कृष्णाले भक्ती प्रचारक आशिल्लो. तशी प्रभुपादाक पळयत तर जनाक तशी दिसतशील की एक नमुने भांगराचे तेजस प्रभुपादाले तोंडार की शरीरा देखून येतशी दिसतशील की. तशी एक आध्यात्मिक शक्तीचे अनुभव जात आशिल की पुरा भक्तांक प्रभुपादा पळयत जाता आध्यात्मिक शक्ती जात के. मागीर प्रभुपादाक थंय देखून जॅक्सन विल्लाक आपण व्हरताचे. आपण व्हरतना प्रभुपाद ते केसरी बण्णाचे धोती कुर्ता आणि ते घेवन वॉकिंग स्टिक घेवन अशी राज टीव्ही चमकून वता आसके. तशी मागीर गॅन्स विले ते जुलै 29, 1971 प्रभुपाद थंय वता. कारार वतके एअरपोर्टा देखून देवनू तशी कारार वतना प्रभुपाद निमगिता कितले दूर आस म्हणून सांगता. 1.5 घंटे जाता ते वच्चाक म्हणून सांगता. प्रभुपाद वाटेर पूर सकट पळयता आसता एकडे तकडे रूख, पायन रूख आणि बण्ण बण्ण पक्षी आणि
आर्मेड्युलो प्राणी पुरा सकड मागीर फूल लोटस लिली ते पुरा सकड भारी चंद दिसता आणि क्लीन वातावरण आणि वत ते प्रूफ म्हळ्यार वत कितली इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ते शिंया प्रदेशांत गेल्यार कळटा ना तसं थंड प्रदेशांत कळटा हो वत म्हळ्यार कितली इम्पॉर्टंट म्हणून शिंया दिवसा अशी की हांव हांगा दिल्ली तेकट पळयलें जन रोडार समीत खुर्ची घालून वत घेवच्याक बसताशी म्हणजे वत जाव का म्हणून दिसता जनाक अंगाक वत लागू का म्हणून दिसता वत कितली इम्पॉर्टंट आमकां हो वत म्हळ्यार साती घेवन कोडयला आनी साती घेवन वताची वत म्हळ्यार नाका म्हणून तशी वत म्हळ्यार तितली इम्पॉर्टंट तेन्ना तशी वत म्हणटा प्रभुपादाक भारी खुशी जाता वत आयली म्हळ्यार सता पळोवंक हांवें डेली म्हगेलो पूत गुडगांव आसा थंय थंय पळोवंक वताक सक्कड खुर्ची घेवन बसताची वत घेवच्याक तशी वत इम्पॉर्टंट ताची प्रभुपाद वता प्रभुपाद हा श्यामसुंदर असो न्हू अरविंदा मात्र घेवन वता तशी तांणी एक फूल आनी सकड ह्यांक शिंपलांक तशी ते वाटेर चमकून वता देवस्थान वताची ते वचून ते फ्लॉरिडा विश्वविद्यालय म्हळ्यार फ्लॉरिडा युनिवर्सिटीचे कंपाऊंडांत एक घर भाड्याक घेवन थंय देवस्थान केला तांणी देवस्थान केला थंय एक चैतन्य महाप्रभुले ते चैतन्य महाप्रभू आनी तांगे डिवोटीसाले एक पिक्चर आसता प्रभुपाद एक पण ते राबून त्या पिक्चराक प्रितीन पळयतके प्रभुपाद पळोवन ते पुरा सकड मस्त जन गॅन्सविले मियामी तलहसी न्यू ऑर्लियन्स थंय देखून पुरो सकड मस्त जन युनिवर्सिटी देखून पुरा आयलँड के मस्त स्टुडंट्स मागीर विकड इम्पॉर्टंट अतिथी जन पुरो सकड आयलँड के प्रभुपाद भारी खुश जातके चैतन्य महाप्रभून प्रचार केलेलं गांवां देखून हे कितलं दूर आसा इतलं दूर गांवांत इतले चेल्ली चेलयो ओट्टू जाल्याचे चैतन्य महाप्रभुले आज्ञा चैतन्य महाप्रभुले नामसंकीर्तन आंदोलनाचे विषय ऐकूचे आयल्याच म्हणून प्रभुपाद भारी खुश जातके प्रभुपाद थंय सांगता कसं हरिनामाचे कसली इम्पॉर्टन्स म्हणून सांगता तांकां जनाक एक स्पीच दिसता सांगता एक शिष्याली आम्मुके ती ऑन द डेथ बेड म्हळ्यार मोर्चार आसतना ती निमगिता तेगेल पुताक तुगेल कृष्ण कैस म्हाका हांगा आसवे म्हण निमगिता आसता सो तिगेल पूत सांगता आसता कृष्णा विशयो आनी हरे कृष्णा विशयो पुरो सांगता आसता तेन्ना ती डेथ बेड आशिल्ले हांव निमगिता खंय आसा कृष्ण हांगा आसवे कृष्ण म्हणून सांगता सांगता प्राण सोडतके प्रभुपाद सांगती हे असल इन्सिडेंट म्हणतना तीन खाली कृष्ण कैस हांगासवे म्हणून तितले निमगेल्या तिका खंडित ती आध्यात्मिक जगत चमकला म्हणून सांगता तीन कृष्णाल नाव निमगिलेलं ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नाम संकीर्तन केलेलं ना देवाक उडगास केलेलं ना कसं नाही केलं ना जाल्यार तिने निमगेल कृष्ण काही सांगा कृष्ण हांगा आसवे म्हणून निमगेले तितलेच म्हणलें तिने तितले म्हणल्यार तिने प्राण सोडलो ती आध्यात्मिक जगता गेली प्रभू तितले कृष्णाक आलोचन केल्यार पुरो तुम्ही डेथ तुमगेल बेड्डारी लास्ट तुमगेल मोमेंटारी ती आध्यात्मिक जगता वता तितले नमने पवरफुल हरिनाम म्हणून प्रभुपाद थंय सांगता तेन्ना थंय एकली न्यूज पेपराची एकली रिपोर्टर प्रभुपादाक निमगिता हांग पळयता असो पुरो सगळं सण प्रायाचे पुरो जन दिसता इता कारण कसलें प्रभुपादाला पाट्टानी आन्सर कसं म्हळ्यार हांगा विश्वविद्यालय युनिवर्सिटींत इताक हांगा पुरो सण प्रायाची चेडूं आसाची म्हणून निमगिता तेन्ना ती सांगता तो एक निमिष आलोचन करून एज्युकेशन हेंची टायम सम न्हय सान प्राय टायम सम म्हणून सांगता प्रभुपाद सांगता पडटा तशींची कृष्ण प्रज्ञेक
सान प्रायची करेक्ट टायम या मानतारांकानी म्हळ्यार मानतार सुण्यांकानी नवे नवे खेळ शिकोवचे जायना. सो यंग प्रायरीची जेनाक कृष्ण प्रजे शिकोवका म्हणून प्रभुपाद पट्टनी तीक जवाब दिता. तशी ऍक्च्युअली प्रभुपाद हांव फुडली सेशनां सांगलें प्रभुपादान केन्ना सांगलें एक तागेले येवचे वचचे फ्लायटाचे चार्ज दिवन 1,000 रुपये ते तरी दिले तरी जाल्यार तो खंयची लेक्चर दिवचे येता म्हणून सांगिल्लें. तशीच हांग ह्या युनिवर्सिटीच्यान प्रभुपादाक $1,000 दिलेले आणि प्रभुपादाले लेक्चरराक तांणी ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले. तशी फ्लॉज ऑफ दी अमेरिकास म्हळ्यार ते युनिवर्सिटी हितू ते एक फ्लॉज ऑफ दी अमेरिकास म्हळ्यार एक आवरण थंय प्रभुपादाले लेक्चर अरेंज केलेले आसता. मस्त जन मस्त चेडूं पुरा स्टुडंट्स ಒಟ್ಟು मेळना आसता के पुरा एक ओपन लेक्चर ते तणावेर बसतात की केलो जन मेग्नोलिया झाडाचे मुळां बैसून आसतात की पुरा काही एक 500 चेडूं पुरा स्टुडंट्स पुरा बैसून आशिल्लीं की प्रभुपाद आणि लेक्चर स्टार्ट करता म्हणटाना पावस स्टार्ट जाते कुडले प्रधानंद घेवन प्रभुपादाले साथी धरत की माथ्यावेर साथी कितले तांणी टेक केअर करताचे गुरुले म्हणाले पळयाचे तशी इमिडिएट या धरत की तेदो भितर एक प्रभुपादाक सिगरेट कोण की ताणटा म्हणून स्मेल येत की हांव कोण के सिगरेट ताणटा आसाची म्हणून तेदो तांणी रेस्पेक्टफुली ते सिगरेट तांचे उडयता के सिगरेट मागीर तेन्ना पावस चिके सपोर सपोर पावस येता आसता तेणी एक सुणी बंगत के प्रभुपाद पळय तेवूय उलोवका म्हणून प्रयत्न करतात मागीर पावस रावता की प्रभुपाद मागीर स्पीच दिता. मागीर पास थंय देवस्थाना येताची देवस्थाना येवन प्रभुपाद सकडांग तांणी सकड सांगताची हे स्टुडंट्सांनी भारी लायक जाले तुगे लेक्चर आयजी आनी पुरा थंय लेक्चर्साक प्रोफेसर्साक आनी सकड भारी खूश जाले तुगेले आयचे लेक्चर म्हणून सांगताचे प्रभुपाद भारी सांगले रे कृष्णा म्हणून म्हणटा. तशी या प्रभुपाद तेन्ना एक इंटरव्यू आशिल्ले दूरदर्शनाचे दूरदर्शना इंटरव्यू आशिल्ले ते दिसू लेक्चर जावन 1 मिनिट पण प्रभुपादाक रेस्ट ना वेस्ट करचे ना इमिडिएट तो दूरदर्शनाचे इंटरव्यू करतलो येता प्रभुपाद निमगिता तुगेले गुरु काण म्हणून तेन्ना गुरु काण म्हणटा प्रभुपाद भारी खुशेर सांगता मिगेल गुरु विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद म्हणटा. आज आम्ही प्रभुपाद म्हळ्यार सता आमगे खुशी हो आमगे अभय चरणारविंद भक्ती वेदांत शील प्रभुपाद म्हणून एक सांगताना एक कसं खुश जाव का तशी प्रभुपाद तागेल गुरु नाव निमगे सता भारी एक हाजेन प्रेस्टिजियसली एक सांगता मिगेल गुरु ह्यो म्हणून तेन्ना सांगता तुमकां हांव निमगिता तुमी तुमगेली इंडी सोन पुरा विंगड भागांत हे प्रेमा संदेश दिवच्याक कसल्याक आयिल्ले तुमी म्हणून निमगिता तेन्ना सांगता कसं म्हळ्यार आमी चैतन्य महाप्रभुले फूट स्टेप्सारी आमी चलता आसाची आमी कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभूची कृष्ण जावन आशिल्लो ऍक्च्युअली वैदिक धर्म प्रकार तागेले फूट पारी आमी चलता आमी हरे कृष्ण प्रज्ञे हरे कृष्ण सगळ्यांक दिवच्याक आमी प्रचार करता आसाची म्हणून सांगता प्रभुपाद. चैतन्य महाप्रभू स्वता सांगिल्ले भगवंत प्रज्ञे सगळ्यांक दिवका म्हणून सांगिल्ले ताणें स्वता तेच काम केलें तशें मी आमी हें काम करता अशें म्हणून सांगता. तेन्ना प्रभुपाद सांगता तो इंटरव्यू करतलो सांगता तुम्ही हांगा इंटरव्यू करता लेखता प्रभुपाद सांगता हे हांगाचे अमेरिका जन पुरा दुरहंकारी ह्यांनी कसले धर्म ओपनातील जन अशी विरोध अमेरिका सकट विरोध करतले जन अशें म्हणून सांगता म्हणून लेखता प्रभुपाद सांगता आमी खंयचे धर्माक आमी विरोध नाची
आम्ही सांगता तुम्ही खंयचे धर्म असले ते धर्म असेल तशीची देवाला नाम काढायची देवाला कीर्तन करायचे म्हणून आम्ही सांगताची म्हणून सांगता. त्यांना तो इंटरव्ह्यू करता निमित्ता तुम्ही विंगड कडेन पुरो सकड तुमगे इंडिया आणि सकडी ह्या प्रचार करच्याक तुमका जाय नाही आशा पुरो त्या खातीर तुमका हांगा अतृप्ती आशा पुरो नाजाल्यार तुम्ही खंडित हांगा येना आशिल्ली तेन्ना सांग परोवपाक खंयचे जगत्यान तो भागा अशा पुरो खंयची देवाल वेरी आसक्ती उणे देवाल वेरी इंटरेस्ट जनाक उणे जनाक कसले दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड बट दे आर इंटरेस्टेड इन डॉग म्हणून प्रभुपा सांगता सक्कड इंडिया जो पुरा जगत त्या सक्कड कडेन अशीची देवाल वेरी इंटरेस्ट नांची ना म्हणून प्रभुपाद फाट्टांनी सांगता. प्रभुपादाल इतलं उत्तर इतलं शक्तिशाली शिल्कय ताक कसले उरलोच जाना तशी सांगता. तो अपास इंटरव्ह्यू निमगिता तुम्ही साधारण मनशाला रिलेशनाक इम्पॉर्टन्स दिनाचे म्हणून सांगता त्यानं वय वय आम्ही केन्ना मनशा रिलेशन पशी विसरून गेलेले देवाल ಒಟ್ಟು रिलेशन अपास जॉईंट करूक आम्ही इम्पॉर्टन्स दिताशी एक पण तो देवाल ಒಟ್ಟು जॉईन जेल्वे मनशाल ಒಟ್ಟು समीत रिलेशन समजता म्हणून प्रभुपाद सांगता. म्हळ्यार विसरून गेलेले आम्ही देवाल संबंध आम्ही अपास जॉईंट करूक आम्ही पळोवचे म्हणून प्रभुपाद सांगता. तेन्ना प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार जन आगोत ना देवाल ಒಟ್ಟು कशी आम्ही वर्तिसुका देवाला ಒಟ್ಟು दे भक्ती सेवा कशी करूका म्हणून वतना जन सांगता देव ना देव मेल्ला ना जाल्यार मेडिटेशन करताची हांव देव म्हणटाची अशी असल सकड जन आसाची. सो आम्ही करेक्ट वे पाथ दाखोवच्याक आम्ही हांगा प्रचार करता आसाची म्हणून प्रभुपाद सांगता. तेन्ना सांगता इंटरव्ह्यू उदाहरण एक क्रिश्चनान तो 10 कमांडमेंट्स म्हणून आसा ते तुम सकडागूत तशें बरोबर तान तो 10 कमांडमेंट्स सांगला तूं चोरी करू नज तूं कोणाकय दिवश मारू नज म्हणून आस न्हय म्हणून सांगता वय वय तेन्ना प्रभुपाद सांगता वय दिवश मारून दिवश कोणाकी किल करू नज म्हणून आस वय जाल्यार मनशा मात न्ही येसू क्रिस्तान ताणें मनशाक मात म्हणून सांगले वट्राशी कोणाकय तुम्ही दिवश मारू नज म्हणून सांगला तुम्ही ते फॉलो करताच वे खंयचे जिवीक दिवश मातशे ते अधर्माची म्हणून प्रभुपाद सांगता. तेन्ना ताका इंटरव्ह्यू दिसता ओ हागेले उलयच म्हळ्यार भारी कश्ट म्हणून दिसता. मागीर प्रभुपाद सांगता आमी कशें म्हळ्यार आमगेले तो 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल आसता मांस खावचे जब मद्यपान सोडका मागीर सिगरेट सोडका इलिसिट सेक्स सोडका हे पुरो सकट 4 नियम फॉलो करपाचे मिगेल पळय आनी पुरो सकट कितले चंद कोण ते नियम फॉलो करून कितले संतोषार आसता म्हणून प्रभुपाद सांगता. तेन्ना निमित्त तुका हांगा उत्साह आसवे म्हळ्यार मस्त जन तरी शिष्य तरी मस्त जन ऐकूच आयल्यार तुका उत्साह थोडे जन असल्यार उत्साह ना म्हणटा प्रभुपाद सांगता पळय वज्र घेवच्याक येतल जन थोडीच म्हाका व्हड न्ही हांगा 25 जन मिगेले भक्त आसाची म्हाका उत्साहाची म्हळ्यार आमी वज्र दिवचे वज्र घेवचे येतल जन भारी उणी जन म्हणून प्रभुपाद सांगता. हांगा पळय आयिल्ले सकड चेल्यो पुरा कितले योग्य जावन आशिल्ले तांणी कसकी एक जाव का म्हणून तांणी तपन करता आसाची सो तांकां एक भारी अत्युत्तम जालेले तसल भक्ती हांगा तांकां मेळ्ळा तशी तांकां कसकी लायक हांगा मेळटा आसाची तांणी येता आसाची म्हणून सांगता. तशी प्रभुपाद तागेले इंटरव्ह्यू तो इंटरव्ह्यू जातकीर हरे कृष्ण महासंकीर्तन करी म्हणून सांगता. संकीर्तन जाता मागीर ते इंटरव्ह्यू एंड जाता ते प्रभुपाद ताका एक हांव तुका एक प्रश्न निमगो म्हणून सांगता तूं हुशार तरी ना जाल्यार तूं कोणाला वता एक वैद्याला वता की स्नेहिताला वता म्हणून तो कानारपणातलं म्हण कसं किवलं तेन्ना स्नेहिताला वता मागीर प्रभुपाद आपास सांगिता तुका हुशार तरी ना जाल्यार तूं वैद्याला वता की स्नेहिताला वता वैद्याला वता म्हळ्यार गुरुला वता सो
गुरुला गेल्यार मात्र तुगेले आध्यात्मिक कसले डाऊट असले क्लियर करू जाता. सो आम्ही गुरु लागी वचका आमगे आध्यात्मिक डाऊट क्लियर करता जाल्यार गुरु लागी वचका म्हणून प्रभुपाद सांगता. पुरा असं इंटरव्यू जात जात म्हणताना मध्यरात्री जाली की मध्यरात्री जाल्यार प्रभुपाद दीक्ष घेतले 5 जण वेट करता येवता आनी लेखता आसाची आज मध्यरात जाल्यार प्रभुपाद पर सकाळी प्रभुपादान वचका. ते सकाळी जायना जाल्यार प्रभुपाद तांणी लेखता दिवच्या जात ते प्रभुपादाल निमगेल्यार सांगता ना हांव आतांची दीक्ष दिता म्हणून मी गेले रूमांत दीक्ष दिता म्हणून सांगता. तांणी सांगताची प्रभुपाद धोती न्हेसून बसला की तागेले तेजस्सು तितले कांती दिसतास की प्रभुपादाले शरीरादकून आणि पुरा जन 5 जन बसल्यांची नेलारी प्रभुपादाल दीक्ष घेवच्याक आणि प्रभुपाद तांकां सगळ्यांक नांव दिता धर्मदास गिरारीक जपमाळ दिवन धर्मदास म्हणून दिसता. तो पळयची कशी दीक्ष घेतले कशी तांगेले थिंकींग आसता म्हणल्यार आमी आलोचन करता कितले फेथफुल आसाचे कितले तांणी भंय आसा आमी करेक्ट आसा की ना की दीक्ष घेतना म्हणले तो धर्मदास सांगता आसा ताका जोर भंय जाता आसता की हांव प्रभुपादाले येद्रा कसले हांव तप्प करता म्हणून भंयान कडकडत के आमी गुरु येद्रा वतना आमी करेक्ट आसा की ना की आमकां दीक्ष सगळ्यांना दीक्ष जावका म्हणून भारी आश करताची हांगा इंडियाक जाल्यार गुरून सांगेल हांव 100% करेक्ट फॉलो करता की ना की गुरु येद्रा हांव कशें रावचें म्हणून तें भंय ना. तशीच हांगा धर्मदास ताका भंय जाता आसके अयो प्रभुपाद येद्राक प्रभुपाद म्हाका स्वीकार करता असं म्हणलें म्हाका संतोष जाल्यार हांव कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन हांव खंडीत हांव सोडयना म्हणून सांगता. तशी ताका इतले प्रभुपादा पळोवन भंय जाता आनी प्रभुपादान ताका स्वीकार केलें म्हणून तितले संतोष जाता. मागीर नेक्स्ट जोसेफ जोसेफ सांगते तुगेलें नांव भागवत दास म्हणून. भागवत दास म्हळ्यार कसले भागवत श्रीमद भागवत आणि भगवद्गीता वाजितलो चित्ताचे पारंगत मनीषाक भागवत म्हणून सांगता. तो भागवत दासाक दीक्ष दितना प्रभुपाद सांगता निमगीता तू सांग 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स कसं सांग म्हणून सांगता. तेन्ना तो सांगता की जोसेफ सांगता तेन्ना तू कितले माळ करता म्हणून प्रभुपाद म्हणटा तेन्ना हांव 20 माळ करता म्हणून सांगता. 16 माळ करता जाल्यार हांव 20 माळ करता असं म्हणून सांगता. भारी एक गर्वान की मस्तू एक हजेन हेम्मे म्हळ्यार एक हजेन सांगता तो हांव इतले 20 माळ करता असं म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद केअर करना म्हणून सांगता पळय तूं कुछ नुका हांव 20 माल करता म्हणून कुच्चूच म्हळ्यार हे कर हांव तितलें करता असं म्हणून कुच्चू नुका 20 माल करता म्हणून प्रभुपाद कोट पळयत के प्रभुपाद सक्कड कळटा तुगेले घे तुगेले मणी घे म्हणून सांगता. आनी ताका आनी एक नेक्स्ट देवाक अमरेंद्र म्हणून नांव दिता. अमरेंद्र म्हळ्यार अमर मारी इमॉर्टल तांतू श्रेष्ठ म्हणून सांगता. मागीर एड्री म्हणून आसली तिका गायत्री दासी म्हणून दिता. श्याम म्हणून सुरत दिता. सुरताक दितना प्रभुपाद दोळे तांगेल्या गळ्यावर वता गळ्यावर वतना कसं नाही तांकां तुळशी कंठी घालली म्हणून निमगिता तुळशी कंठ केस तांगेले म्हणून निमगिता. तेन्ना थंय ऑर्गनायजर्स फाल्यां यज्ञ करतना आमी तांकां तुळशी माल दिताची म्हणून सांगता. जोर भंय जाता तुळशी कंठी घालकाची म्हणून रोपात फाल्यां यज्ञ करतना तुळशी कंठी ना अशी यज्ञ करू जायना तांकां तुळशी कंठी दिवकाची म्हणून निमगिता. तशी तुमकां कसले मध्यरात्री जाल्यार तुमकां कसले प्रश्न आसल्यार निमगियाचे म्हणून निमगिता. प्रभुपादाल पेशन्स पळयाचे कितले म्हणून. तेन्ना एकलो सांगता आमी हे आदी स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्मार आसाची आध्यात्मिक वेदिकेर आसाची एकच पण आमी या प्रकृतीचे त्रिगुण म्हळ्यार कसं नाही सतोगुण रजोगुण तमोगुणान आमी इन्फ्लुएन्स जाता आसतना
आणि आम्ही कशी पार करचे म्हणून निमगिता त्यांना प्रभुपाद सांगता या भवसागराचे जीवन म्हणल्यार एक दोणी चमकला म्हणके तू दोणी तू चमकला म्हणके दोणी तुमगे ती आध्यात्मिक दोणी स्पिरिच्युअल बोट त्यानं वत्ताना ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೇವ್ಸ್ येता असता म्हळ्यार या पुरा रजोगुण तमोगुणानं तुमका वेव्स येता असता जाल्यार तुम्ही लायक एक निपुण जालेलो अंबिगा म्हळ्यार बोट चलसितल तरी जाली तर जाल्यार तुमगेल बोट सक्सेसफुली देवा लागीं पावता म्हणून सांगता कशी आमी एक सक्सेसफुल बोटमॅन जावचे म्हणून बरोवपाक सक्सेसफुल बोटमॅन जावका जाल्यार हे उडगा आमकां एक एप्लिकेबल तुमकां आमकां श्रद्धा आसका उत्साह आसका आत्मविश्वास आसका दृढ मन आसका ताळमे आसका हे इतले गुण असल्यार तू सक्सेसफुल बोटमॅन जाता सक्सेसफुल बोट म्हळ्यार तू कृष्णा कॉन्शियसनेस तू आपापी तू मुखार वता मुखार वता तुगेले स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट जाता त्यातनं तू सक्सेसफुल बोटमॅन तुका केन्नाय येत रजो गुण तमो गुणान तुका एफेक्ट जायना अशें खातीर जाल्यार उत्साह आसका कृष्णा भक्ती करची ओ आज वे हाँ 4 घंटा उठच कसला आज जोड थंड सा हाँ उठे ना उत्साह ना श्रद्धा ओ श्रद्धेस का ताळमेस का आत्मविश्वासस का दृढ मनसस का तश डिटर्मिनेशन हे आसका असल्यार मात्र आम्ही परफेक्ट बोटमॅन जाताची तेन्ना आम्ही स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्मार ग्रोथ जावचे साध्य आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता तुमकां ताळमे आसकाची तेन्ना सगळे येता म्हणून प्रभुपाद ताका सांगता प्रभुपाद सगळा ते भद्रा तेजेला पुरो तांकां समाधान जेव तशें पुरो उतर दिता तेन्ना एक अमरेंद्र मात हे आमकां एप्लिकेबल हे निमगिता प्रभुपाद ह्या कृष्ण प्रज्ञे सगळ्यांक प्रीच करचे तांणी अनुष्ठान करचे कशी अनुष्ठान करूंक आमी प्रचार करचे जाल्यार कशी करचे आमी उपदेश करूं वतना जनाक आमी कसं सांगयता तांणी हे एक्सेप्ट करता जाल्यार आमी कशी सांगता हेच आमकां क्वेश्चन आमी प्रचार करूं गेले तेन्ना सांगताचे अयो कोणेच यारू केळुदिಲ್ಲ कोई नहीं आते माताजी या कोई नहीं हरे कृष्णा जप करो बो तो कोई नहीं आते प्रोग्राम को करने आओ बो तो कोई नहीं आते ये आम्ही सांगचे पुरा तशीच हो निमगिता कशी आम्ही प्रचार करता तांणी हे हरे कृष्ण स्वीकार करता जाल्यार आमी कशी सांगता म्हणून प्रभुपादाला निमगिता प्रभुपाद सांगता जय तुम्ही तांगेला रिक्वेस्ट करता जय कोण तुम्ही हरे कृष्ण संकीर्तन कराची तांकां मागू का तुम्ही अशी मागू का की दय कोण तुम्ही हरे कृष्ण संकीर्तन कराची तांणी करता की करनासता ते तांकां सोडले आनी कृष्णा सोडले कृष्ण तांकां बुद्धी दिता जाल्यार आमी तांकां मस्त रिक्वेस्ट करता प्लिडींग म्हळ्यार मागू का तुम्ही हरे कृष्ण जप कराचे हरे कृष्ण कराचे संकीर्तन कराचे म्हणून तितले केल्यार पुरो तेन्ना कृष्ण पळयता म्हणून सांगता अनेक निमगिता ह्या आमी मायेले हिडिता देखून म्हळ्यार मायेले क्लच आसा देखून भायर येवन कृष्णा लागे कशें हाडचे म्हणून निमगिता तेन्ना प्रभुपाद सांगता तुम्ही ते मायेल वत्तना आपास तांडून 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 मनाक हाडका हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे त्या मंत्रा वयरी आमी कॉन्सन्ट्रेशन करची तशी त्या ध्वनीक आमी तांडून हाडता रावता म्हणून प्रभुपाद सांगता तशें प्रभुपाद सकड जनाक पुरा खुशी जाता मागीर प्रभुपाद जाले पाली जाले प्रभुपादाक वापस एअरपोर्टा वचका एअरपोर्टा वता प्रभुपाद एअरपोर्टा वतना
तांकां शिश्यांक कशें दिसता की प्रभुपादान सगळ्यान बशील खुर्चेर बसचें नज म्हूण ते प्रभुपादा बसच्या खातीर एक खुर्ची ते व्हडले एक आसन घेवन येताच के तांणी जड म्हण जड तर कितें तांगे शिश्यालेक प्रीती प्रभुपादल वेरी म्हणून दिसता सगळ्यान बशील खुर्चेर प्रभुपादान बसचें नज म्हणून तशी त्या तांणी तांडून हानी प्रभुपाद एअरपोर्टार पावता एअरपोर्टार पावता ती खुर्ची येना प्रभुपाद पळयता तांणी पुरो मागीर तांडून तांडून ते घेवन येता की प्रभुपाद बसकार येता तांणी सकयल सकयल नेलार बसून हें सांगता गुरू अष्टक संसार दावा नल नीडलोक खंय एअरपोर्टा जाल्यार एअरपोर्टा प्रभुपादाक सांगताची प्रभुपाद आनी केलो जन बुक डिस्ट्रीब्युशन करता आसता प्रभुपाद तांणी कशी बुक डिस्ट्रीब्युशन करतात म्हणून इंटरेस्टान पळयता की तशी प्रभुपाद एक म्हयन्यान स एक म्हयन्यान सिटीज प्रभुपाद टूर करता आनी प्रभुपाद लेखता हांव लंडना वचता म्हणून लेखता प्रभुपाद इतले एक दृढ विश्वासू आणि फेथ तो ऍक्टिव्ह जावन आसता हांव हे करपाचीची म्हळ्यार एक क्रियाशीलते म्हळ्यार ऍक्टिवनेस प्रभुपादाक तशी येत आशिल्ली की दो ताका करूंक बॉडीली वीक अशें पळय जाल्यार करता म्हळ्यार एक दृढ विश्वास डिटर्मिनेशन प्रभुपाद ऍक्टिव्ह जावन आसता प्रभुपाद तेंचे सांगिल्लें पुळी जन पुरो सांगता आशिल्लें की अरे समुद्र दांट 7 समुद्र दांटिल्यार तो धर्मभ्रश्ट जाता म्हणून हें पुरो सकड ब्लायंड फेथ ते प्रभुपाद ते सकड लेखना आनी सांगताची कसं म्हळ्यार वैदीक हाजे प्रकार कोणाक नंबीक नातिलां सांगू नज अशी प्रभुपाद सगळ्यांक आमी उद्धार करका सगळ्यांक आमी हरे कृष्ण महामंत्र सांगका तांकां सांगू नज हांक सांगू नज ते जाती सांगचे हांक सांगू नज कसले प्रभुपाद नियम फॉलो करना प्रभुपाद सगळ्यांक कृष्ण प्रज्ञा दिवका कृष्ण भक्ती दिवका म्हळ्यार एकच प्रभुपाद सांगता भक्ताक केन्नाय सोल म्हळेलें ना भक्ताक केन्नाय विक्ट्रीची तशी प्रभुपाद सांगता तशी चैतन्य महाप्रभुले अपने प्रकार कोण शरणागत जात की तो भक्तू केन्नाय जना उठू तो लायक हें करून संपर्क करून तो खंडीत यशस्वी जाता म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता प्रभुपाद सांगता तो सगळ्याले जगद्गुरू प्रभुपाद कसले जगद्गुरू म्हणटाची म्हळ्यार तो श्रेष्ठ गुरु म्हणणे जगद्गुरू म्हळ्यार नारद मुनी म्हणके नारद मुनी कशी भक्ती प्रचार करू त्रिलोक संचारी जावन आशिल्ली तशीची प्रभुपाद एक कृष्ण भक्ती प्रचार करू पुरा वर्ल्ड जगत पुरा भोंवता सक्कड कडेन प्रभुपादाक शिष्य आसचे म्हणून अर्थ जगद्गुरू कसं लाग म्हळ्यार पूर जगत पूर प्रभुपाद शिष्य आसता ताका जगद्गुरू प्रभुपाद म्हणून सांगता प्रभुपाद सांगता पुढे पुरा योगी जन कशी वता आशिल्लींची म्हणून तांणी उडचे जमकाना वयर बसून पारिवाळार बी तांकां योग शक्ती आशिल्ली तशी आशिल्ली जाल्यार प्रभुपाद कशी जेट एरोप्लेनार बसून पुरा कंट्री सकड भोंवता आनी कृष्ण प्रज्ञे प्रचार करता तशी प्रभुपादाक दिसता ह्यो हांव हें पुरा भोंवची सोड न्हू हांवें भागवत ट्रान्सलेशन करचें करता म्हणून दिसता जाल्यार प्रभुपादाक जायना कसं लाका म्हळ्यार 9 जनाक पळोवका आनी 9 जाग्यारी नामसंकीर्तन कोरका हे आंदोलन कोरका त्याक प्रभुपाद करची आसता प्रभुपाद खंय गेल्यार थोडे घंटे या भागवत ट्रान्सलेट करचे करता आशिल्लो तागेले एक बॉक्स पेट्टेन तूं त्या डिक्टा फोन भागवत ट्रान्सलेट करचे तागेले पुरा रेफर करचे बुक हे पुरा सकड प्रभुपाद एक बॉक्सांत घेवन वता आशिल्लो तशी प्रभुपाद बेंगॉलीचे पुस्तक हें पुरा संस्कृत बुक ते पुरा रेफर करचे बुक पुरा एक बॅगान ट्रंका घालून व्हरता आशिल्लो प्रभुपाद तशी प्रभुपादाक प्रयाण कोरून हें भागवतांत कॉन्सन्ट्रेशन फुल्ल कॉन्सन्ट्रेशन करच्याक ट्रान्सलेट कॉन्सन्ट्रेशन करच्याक जायना आशिल्लें
प्रभुपादाला त्या भागवत कितलं कष्टानं ट्रान्सलेट केला म्हळ्यार आता कळटा आमकां कितले बिझी आशिल्ले आमी खंय वचून आयली जी खंय हें जालें आज भागवत वाचची नाका आज खंय देवस्थाना वचून आयले भागवत वाचची नाका म्हणून आमी पोस्टपोन करताचे प्रभुपाद तशें ना प्रभुपाद पोस्टपोन करिना आमगे जय पताका महाराज समेत डेली डायलिसिस डायलिस वतना मीटिंग अटेंड करता कोणी लेटराक अपास रिप्लाय दिवचे डायलिस जेतना 4 घंटे डायलिस जाता तेन्ना पुरा काम करता मागीर रात्री चुक्कनाशी भागवत आयकता म्हळ्यार आय एम रिडींग रिडींग म्हळ्यार दुसरे जन रीड कर जाल्यार जय पताक महाराज आयकताचीच आयकनाश न्हिदय ना तशी तितले भागवता वैरी प्रभुपाद आले आनी प्रभुपादाल शिष्य आले तितले नमुने वाजूचे प्रीती आशिल्ली ते आम्ही फॉलो करता कसले जो आज हांव भागवत वाजीन हांव वाजूका चिची म्हळ्यार डिटर्मिनेशन निश्ठा ते आसल्यार खंडीत प्रभुपादाक भारी खुशी जाता म्हणून लेखता हरे कृष्ण टायम गेले आनी 5 मिनिट आसा सो नेक्स्ट पळया नेक्स्ट अनेक चॅप्टर 8th चॅप्टर 4th बुकांतू प्रत्येक प्रति एक नगर ग्रामांत कशी कृष्ण प्रज्ञा स्प्रेड जाता म्हणून पळया हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी भारी सुंदर जाम सांगू तुम्ही आयचे सेशन श्रीला प्रभुपादाले उन्नत व्यक्तित्व कशी उन्नत प्रेरण जावन आशिल्ले तशी कृष्ण प्रज्ञा आमी सांतुलान दिवका आमी लेक्चना की मांतर जाल्या नंतर पळोवया म्हणून तशी आध्यात्मिक प्रगतीक आमी गुरुले चरणार वचोका आणि लाईफ म्हळ्यार एक भवसागर आणि आध्यात्मिक प्रगती म्हळ्यार एक दोन इशे ते पार जावका म्हळ्यार आमकां एक स्ट्रॉंग एक बोटमॅन जावका ताका आमकां श्रद्धा भक्ती विश्वास ताळमे जावका म्हळ्यार आधी तुम्ही आमकां सांगिल्लें आसा माताजी तशी तांगेले प्रभुपादाले शिला प्रभुपादाले क्रियाशीलते आमी पळयलें आसा 1 महिने तो सिटीज तांणी विजीट केलेले तशी तांगेले कर्तव्य निष्ठे बी आज आमी पळयलेले आसा मध्यरात्रीक तांणी 5 जणांक दीक्ष दिवन तांगेले जो बी डाऊट आशिल्ले ते क्लियर केलेले आमी आज पळयले आसा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां भारी सुंदर जावन तुम्ही आज आमकां एक्सप्लेन केलेले आसा एवरी टाइम एवरी सेशन आमकां टेक होम लेसन आसुनू आसता सो मस्त मस्त